ग्रँड माडेल फातोर्डा वाठारात शेनवारा राती एका घरात चोरी जाल्ल्याचे उक्ताडार आयले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण या घरात कोणूच रावनासलो, मात फाटल्या 4 म्हयन्यांत ह्याच घरात चौथे फावट चोरयेचो यत्न जाला आणि तीनूय खेपे पुलिसांक कैद करून लेगीत चोरांक धरपाक यश मेळोंक ना अशें घर मालकान सांगलें। ह्याय फावट पुलिशेन घडणूक थळार वचून पंचनामा केलो, फुडलो तपास सुरू आसा। कितें जालें? हांव सकाळीं मुगे हें घर रेनोवेशनाक लागून तें घर बंद आसता। आय एम स्टेईंग इन अनदर प्लेस। हांव बोड्डा रावता, सो फ्रिक्वेंटली हांव विजीट करतालो, बट हे पाट मातशें टायम लागलो येवपाक आनी हांव ऑलमोस्ट फ्रिक्वेंटली कित्याक मेंटेनन्स आनी क्लिनींग करूं येतालो। आजी ते भाशेन येयलो घरा कडेन चोयल्या फाटल्यान देर ओपन आहा, सो आय कंप्लेन टू द पुलीस स्टेशन आनी ते येयल म्हणटो। But the only worry of mine is when I gave a complaint few months back, this is the 4th attempt they are doing and the police were unable to trace out what it is. In spite of giving evidence to them, I had submitted a written complaint. What evidence given? First attempt was done on 18th October when I came, like same also, I came to clean the house. Their main door open ko तेन्ना चोयल्यार everything was open inside. Main door was closed. भितर चोयल्यार रोबर चोवपाक गेलो जाल्यार फाटले बॅक साइड डोर ओपन करून कोण येयलो आनी फोन गेलो. I called the police station. Police were there present here. They took my statement. सगळे गेले आनी they assured me that they will find out for the culprit. But the thing is, ती देर सार करपा येवपाक टायमान हांव इवनिंग आमको कोणाकू घेवन येयलो ती रिपेर करता म्हणून चोवपाक गेल्यार चोर भितर आहाय. So I called the police station again. Once again they told me they are coming, but by the time I chased तिको केलो, I got a CCTV footage coverage. तांकां दिले तरी आसतना they were not able to trace out the person. आता आज when I came here to as a normal routine cleaning आयलो with my wife, I said we'll do the cleaning and we'll come back. चोवपाक गेलो जाल्यार गाडी पार्क करता आनकोडे किचन डोर ओपन आहा फोडलोले. when I entered here, हांव थर्ड अटेम्प हांव रिपेर कोन्न वयता सगळें देर बी दुसरी घाता आनी 4th अटेम्प आनकोडे फोडलो आहा म्हळ्यार कितें जावपाचें? What we have, do we have faith in the police now?